सरकारान केरी तेरेखोल दर्यादेगेर शेक दिवचे न्हय अशें थारायल्ले. देखून सरकारान आमकां फटयले असो आरोप आता थळावे करपाक लागल्यात. थंय आता WRDन रिटेनिंग वॉल बांदपाचें थारायला, जाका केरीचे थळावे आनी पारंपारीक नुस्तेकारांनी खर विरोध केला. पळयात संदीप कामुलकाराचो रिपोर्ट. आता हो एक साधन तेंचेकडे उरलेलो आसा की सगळेच नुस्तें हें करिना, आपली हॉबी आसता थोड्यांची, ते नुस्तें हांगासर येवन आपण गरोवन घरा वयता. म्हाका दिसता हो जर जालो न्हय जाल्यार फुडें आनी म्हाका दिसता तांकां हें करपाक मेळचें ना, नुस्तें मासेमारी करपाक तांकां येवपाक मेळचें ना. आनी गव्हर्मेंटान ऑलरेडी हें काडलेलें आहा, ह्या वर्सा ह्या बिचाचेर शेक दिवचे ना. आनी त्या दिसा डिक्लेअर जाल्लेलें आहा, CMन केल्लेलें आसा अनाउन्समेंट. आनी हांगासरले सगळे थळावे आहा ते फुर्योज जाल्लेले आसा, कारण सांगले एक तांकां मिटिंगेक आनी आतां घडटा दुसरें. कारण जर हें घातलोच जाल्यार आख्खो हो जो आसा सगळो उरलेलो बीच आसा तो डिस्ट्रॉय जातलो आनी केरयेन बीच पळोवपाक खंयच मेळचो ना. आनी हे अशी पॉलिसी गव्हर्मेंटाची आसा. तर ते म्हणटा कशें की ह्या फावटी न्हय, हेच्या फुडें सुद्दां इतलो उरलेलो आसा, तो जर बीच तुमी दवरतले जाल्यार तुमी हांगासर तो प्रोटेक्शन वॉल आमकां नाका आनी तेंचो सक्त विरोध आसा. ते तेंच्यांनी घातला पळय ते आधी पयले सारके रिपेर करपाचे. म्हणजे पयलींची जी प्रोटेक्शन पयलींची प्रोटेक्शन वॉल आहा ती रिपेर करपाची. ती कशी काय रावता 5-10 वर्सां बघात न्हू, ती कशी काय रावता काय ना. तेचे उपरांत तुमी हेका हात घाला न्हू, नाल्यार परत ही घातल्या उपरांत परत तेच हें जातली न्हू. तुमकां अशें दिसना जर ही घातली जाल्यार हांगासर जे लोक काय ग्रामस्थ जे पोटा भरता तेंचेर पाणी पडलां असं तुमकां दिसना? हय, तेंचेर पाणी पडलें दिसता. आतां काय ही जर घातली जाल्यार सगळे जाण पोटां मोकळे जाले. कोणय घालूं ते इलिगल घालूं लिगली आसूं, कोणय केलें जाल्यार सारकें करूंक जाय न्हू. आनी तशें जालें जाल्यार ट्युरिस्टाचेर मोठो प्रमाणान हें जाता, त्रास जातलो. आनी मागीर केरी गांवांत ट्युरिस्ट म्हणटा तो प्रकारच नासतलो. बरोबर. बीच नाल्यार कितें येतलो? बीच रावचोच ना न्हू. ही जर घातली प्रोटेक्शन वॉल जाल्यार बीच कसोच रावचो ना. तुमचो एक्सपिरियन्स ती घातला? हय, ते घातल्या थंयसून तरी आमकां कळटा. आतां ताका एक 10 वर्सां जाली घातला तो कितको तरेन रावला तो थंय रावंकच ना न्हू तो. तसोच मी म्हणटा हो घातले जाल्यार शपथ गेलो न्हू, लोकांचे पोट गेले सगळेच गेले. असो तरी आमचो एक हें आहा, ते घालपाचें न्हय म्हणून. गांवाच्या संरक्षणा खातीर घातला आपण. बरोबर आसा, आमकां गांव जाय. शेका कितें आयज म्हाका फाल्यां तुका, शेका तशी काय ना, लॉटरी सिस्टम ती सगळ्यांक वांटून वयता. ती शेकाचें कितें सगळ्यांक वांटून वयता. ताका लागून कितें करूंक जाय, ग्रामस्थांक कित्याक आमकां जाय ते आमकां हांगा बीच जाल्लो जायो, सारको आसलो जायो. आनी व्हडलेशें कांय ना, बीच सारको आसलो काय आमगे वेवस्थीत तोंडाची बाबड्यांची पोटाय भरता 4 लोकांची. ना म्हटल्यार 2-3 वर्सां वॉटर स्पोर्ट्सय जाला. थंयसर लोक म्हणजे बऱ्या तरेन ट्युरिस्ट येता केरी, ऑल ओवर इंडियेचो येता आनी वर्ल्डासून सगळ्या बरें. इंडियन ट्युरिस्ट आता तरी चडशे बरे येता, बरो तेंचो कॉपरेट आसता आमकां. ताका लागून जर बीच ना जाल्यार हांगा कोण येवचो ना. बीच ना जाल्यार कोण येवचो ना. आनी ती हे तशीच सेम हे जातलें तेजो ज्या त्या सायडीन हें जाला पळय तशेंच ह्या उरलेल्या बिचाचो कंडिशन सेम जातलें. ताका लागून स्थानिकांक सगळ्यांक घेवंक तेणी विश्वासान घेवंक केरी ग्रामपंचायतीचे सगळे सदस्य सरपंच आनी तांकां घेवन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करून आमकां तेंच्यांनी परत बरें अशें हें करून आमकां तेंच्यांनी हें करपाचें, कॉपरेट करपाचें. 1.5 म्हयन्या आदी WRD विभागान केरी दर्यादेगेर पळोवणी केली. थंय आदी आशिल्ले रिटेनिंग वॉल दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्यांनी केली. पूण नवे रिटेनिंग वॉल बांदपाचें थारायला, जाका लागून पर्यटक कमी जातले. तशेंच नुस्तें वेवसायिकांक लेगीत भोव त्रास सोंसचे पडटले. आता दर्या फकत 400 मीटर सुमार उरला. पर्यावरणाची नासाडी करपी उदरगतीचो फायदो कितें हो प्रश्न सतावपाक लागला. आयकात संदीप कामुलकाराक. फाटल्या 2 म्हयन्यांक हांगा एक इन्स्पेक्शन जाल्लेलें. WRD, आमदार, सरपंच, बाकी सगळे. कित्या खातीर तर ह्या बिचाचेर तांकां एक प्रोटेक्शन वॉल घालपाची आसा, जी ऑलरेडी पयलींच घातलेली आसा. आनी प्रोटेक्शन वॉल घालून जो कितें आउटकम येयलेलो आसा तो सगळ्यांनी पळयल्लो आसा. कारण तो जेन्ना रिटेनिंग वॉल घातलेलो तेन्ना रिटेनिंग वॉल घालता आसतना तेंच्यांनी घातलो आनी तेच्या फुडें बीच आसलेलो. तो रिटेनिंग वॉल घालना फुडें तो बीच डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा. ज्या जाग्यार स्थानीक
जे आपले पोट भरताले ते तेंचे पोट मारले गेले. मागीर फुडलो स्ट्रेस आसलेलो तो तुमकां दाखयता. म्हाज्या फाटल्यान जो तुमकां दिसता तो सगळो उरलेलो स्ट्रेस आसा. आनी ह्या बिचार बाकीचो उरला तो आतां हो तुमकां दाखयला तो बीच हो उरलेलो आसा. आनी ह्या जाग्यार ते आपले शेक घालून हांगासरले स्थानीक शेक घालून आपले पोट भरता. म्हाका एक पॉलिसी कळना गव्हर्मेंटाची. हांगा त्या दिसा येवन सगळें इन्स्पेक्शन जालें, सगळें जालें आनी हे प्रोटेक्शन वॉलाचे कशें कितें तकलेन तेंचे येले त्या स्थानिकांनी तेन्ना सांगलेलें की आमकां हे वॉल नाका. हो जर वॉल घातलो जाल्यार हो बीच सगळो वयतलो, डिस्ट्रॉय जातलो आनी बीच हो केरयेन रावचो ना. म्हणजे केरी हो बीच मुक्त केरी जातलो. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.